आमचं आता घरान-घरांपर्यंत पावपाचो प्रचार चालू आसा. सगळ्या गांवांनी आमी फिरत आसा. तशेंच आमकां फिरता थंय लोकांचोय बरो प्रतिसाद आसा आनी आमकां तशेंच लोकांचे सगळें कळोन येयल्लें आसा कितें कितें गरज आसा. खंय ज्या जाग्यार रस्ते आसा पण रस्तेच ना, ज्या जाग्यार नळ आसा पण पाणी ना, तशें आमकां खूब कितें कितें आसा तें येयल्लें आसा. त्या पद्दतीन आमी लोकांचे सगळें कितें आसा ते इशू आयकून घेतलेले आसा आनी फुडें तांच्या पर्यंत आमकां कितें हेल्प आमी करूं शकता तें आमी करपाक तयार आसा. ते हे घेवन आमी फुडें वतात. तशेंच आमकां आतां सगळी कडेन सगळ्यांचो आशिर्वाद बरो मेळ्ळो आसा आनी आमची विजेता आसा म्हणून आमी सगळें क्लियर केल्लें आसा. मॅडम आतां सगळ्यां कडेन पावपाचो प्रयत्न करता, प्रत्येक वोटरा कडेन. लोकांचे खूब प्रॉब्लेम आसा, लोक सांगता फुडें सरून अमको प्रॉब्लेम आहा तुमकां, आनी हे सगळे प्रॉब्लेम जर मॅडमीक एक चान्स दिलो लोकांनी वोटींग करून जाल्यार मॅडम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतली न्हू, करतलीच हो म्हाका विश्वास आसा. तेन्ना सगळ्या लोकांनी आपले जे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करच्या खातीर मदत करपाची मॅडमीक आनी निवडून हाडपाची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.